नमस्कार. गोयच्या देवदेवता उडो मारता बंद कर रे. फॅन बंद कर. दिन कोण रे? फॅन बंद कर पहिला. स्टार्ट करा सर. नमस्कार. गोयच्या देवदेवता उलो मारता, गोयच्या साहेबाक उलो मारता, गोयच्या साहेबिणी उलो मारता आणि या सरकाराक बरी बुद्ध दी अशें देवाकडे मागता. या सरकारा कडेन मोगो पक्षान खुद्द मुख्यमंत्र्याक, एज्युकेशन मिनिस्टराक पत्र बरयल्लें आणि 15 दिसांची मुदत दिल्ली. 15 दिसांत ऑनलायन एज्युकेशनाक सुदारणा कर. ऑनलायन एज्युकेशना विशीं जे म्हत्व आसा ते लोकांक पटोवन दी आणि त्याच प्रमाणे सगळ्यो सुखसोयी सबंद गोंयभर ज्या विवंचनेत आसात भुरगे, त्यांचे आवय बापूय, तांकां मुखार बरें शिक्षण दिवपा खातीर योग्य मार्गदर्शन कर. पूण सरकार निद्रिस्त अवस्थेत आसा. सरकार कितें करता हें सरकाराक खबर ना आणि त्या खातीरूच 15 दिसांची मुदत दिवन सुद्दां हें सरकार जागे जालें ना. म्हणून आज आमकां आझाद मैदानाचेर मोगो पक्षाक येवचें पडलें. म्हाका दिसता कितल्याशा वर्सांनी मोगो पक्ष आझाद मैदानाचेर आयला. हाचें कारण जो गरीब घटक आसा गोंयांत, शिक्षणा पासून वंचीत उरला, ताका योग्य शिक्षण मेळपा खातीर जे भाऊसाहेब बांदोडकरान आमच्या मोगो पक्षातर्फे 1963तल्यान सबंद गोंयांत प्राथमीक शाळा निर्माण केल्यो, गांवागांवांत, वाड्यावाड्यार सेकंडरी स्कुलां निर्माण केली, वाड्यावाड्यार हायस्कुलां निर्माण केली, वाड्यावाड्यार आणि तालुका वायज कॉलेजां निर्माण केली. 1974 नंतर हायर सेकंडरीज आयल्यो. हायर सेकंडरी निर्माण करपा खातीर ताई मुखार सरली. ताचे पयलीं इंटर सायन्स फर्स्ट इयर, इंटर आर्ट्स फर्स्ट इयर आर्ट्स अशी हें आशिल्ली शिक्षण योजना. आणि शिक्षण योजना सुदारता आसतना जेन्ना ताई मुख्यमंत्री आशिल्ली तेन्ना 10वी SSC जाली आणि 11वी 12वी हे हायर सेकंडरी एज्युकेशन जालें आणि ते सुद्दां योग्य प्रमाणे ताईन हांगा निर्माण केलें. पूण आज म्हाका सांगपाक वायट दिसता, ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान हे सगळे शिक्षण क्षेत्र पायदळीत उडयलां. हांव चार्ज करता मुख्यमंत्र्यान सादें पत्राक आन्सर सुद्दां आमचें दिल्लें ना. एज्युकेशन मिनिस्टरांनी, एज्युकेशन सेक्रेटरींनी, एज्युकेशन डायरेक्टरांनी अजून बसून कांयच केल्लें ना. कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टराक आमी पत्र दिलां, अजून बसून ते निद्रिस्त आसा. म्हाका दिसता तांकां गोंयचे गरीब जनतेचे पडूना. जो भुरगो किंवा ताजे आवय बापूय शिकल्याक, मोठे उद्द्यार आसात किंवा यथायोग्य ते बिझनेसमॅन आसा, ते शहरात वचून भुरग्यांक शिक्षण दिता. पूण गांवचे भुरग्याचें शिक्षण आज खंय पावलां हें हांव मुख्यमंत्र्याक विचारतां. 70 तालुक्यांत मंत्री सगळे जाणो जाल्लो आसा. बिचोले तालुक्यांत 2 जाण जाणे जाल्ले आसा. स्वता स्पीकर थंय आसा, स्वता मुख्यमंत्री थंय आसा. आसतना ही परिस्थिती तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत आणि तांच्या तालुक्यांत कित्याक? ही परिस्थिती फोंडे भागात कित्याक? ही परिस्थिती पेडणे भागात कित्याक? ही परिस्थिती बार्देस भागात कित्याक?
ही परिस्थिती केपें भागांत कित्याक केपें तर डेप्युटी सीएम थंय बशिल्लो आसा गोंयचो आसतना आजून कनेक्टिविटी आनी भुरग्यांक जे फुकट फोन दिवपाक जाय हांव म्हणना मिडल क्लास भुरग्यांक ते दिवचे म्हणून इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास जो गरीब भुरगो आसा तांचे खातीर तुमी ते स्मार्टफोन दिवपाक जाय तांचे खातीर कनेक्टिविटी दिवपाक जाय तांचे खातीर इंटरनेट सेवा दिवपाक जाय आनी ही फ्री आसपाक जाय जाल्यार ती भुरगीं शिकतलीं आज तांचे कडेन एक लॉग बूक घेवपाक आवय बापाय कडेन पयशे ना कित्याक लोक म्हजे कडेन येता ते सांगता लॉग बूक काय स्कूल दिना जे थेरम म्हणून जे कितें आसता गणितांत ते बरोवपा खातीर वेगळी पुस्तकां आसता वेगळे नोटबुक्स असतात ते नोटबुक्स तांचे कडेन ना करतले जाल्यार हांच्यांनी कितेंय करपाक जातालें पूण हांचे जें कितें चलना गोंयांत तें फक्त खावो पिवो मजा करप डेव्हलपमेंट झिरो शिक्षण क्षेत्रांत जें काम केलां तें मायनस आनी बाकीच्योय गोश्टी मायनस आज हांव तांचे कडेन परत मागतां कारण फालच्यान विधानसभा आमी हरशीं काल शेनवार बसपाचें आशिल्लें पूण आमकां जे NOC जाय आशिल्ल्यो 100 लोकांक त्यो मेळुना आनी आमी हांगा सामकें म्हणजे विचार करून हांगा आयल्या कारण हांगा आयले नंतर 100 लोकां जाग्यार 200 जाले जाल्यार एक्शन आमचेरूच घेतलें आनी तशें जातलें आतां जालें ऑलरेडी हांगा 150 लोक आयले आतां हांकां कोणी थारोवपाचें आमी न्हय आज हे थारोवपाक शकताले प्रोवायडेड गव्हर्मेंटान कितें तरी उलोवपाक जाय आशिल्लें एक तर ऑनलायन एज्युकेशनां जशी एश्युरन्स दिल्ली आमकां आनी दिल्ली एश्युरन्सां आज पासून फुलफील करूना आमकां खुद्द एसेंब्लींत म्हाजे प्रश्नाक आन्सर दिता आसतना ही एज गिवन अ एश्युरन्स दॅट अनलेस एंड अंटील प्रॉपर कनेक्टिविटी आमी निर्माण केले शिवाय आमी ऑनलायन एज्युकेशन चालू करपाना आनी हांव तुमकां विचारतां जे पत्रकार हांगा आसा मिडिया आसा तुमी जेन्ना काणकोण तालुक्यांत वता तुमी जेन्ना सांगे तालुक्यांत वता नेत्रावळी सारक्या भागांत वता किंवा केपें सारक्या भागांत वता रिवण ह्या भागांत वता तेन्ना तुमकां कनेक्टिविटी आसा काय ना एक तुमचे कडेन कनेक्टिविटी ना इंटरनेट सेवा ना स्मार्टफोन गरीब भुरग्यां कडेन ना आनी जे कितें स्मार्टफोन बरे भुरग्यां कडेन आसा म्हणजे ज्यांची आर्थीक स्थिती बरी आसा तांकां इंटरनेट मेळटा हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की ह्या सरकाराक भुरग्यां विशीं आनी गरीब लोकां विशीं कांयच पडून गेल्लें ना आनी त्या खातीरूच हे मगो पक्षान मन पासून तयार केल्लें आंदोलन आज सबंद गोंयच्या गरीब जनते खातीर गरीब भुरग्यां खातीर जे भुरगे शिक्षणा पासून वंचीत आसा तांचे खातीर हें केलां आज आमी हें धरणे आंदोलन जो निशेध पसून करतले ते ह्या ते 4 पर्यंत 4 आमी डिस्पोज जातले आनी त्याच बरोबर हांव परत शिटकावणी दिता हेका योग्य जर आमकां विधानसभेन आन्सर मेळ्ळें ना जाल्यार आमदार एक आसून सुद्दां व्हॅलीत बसपाची तयारी हांवें दवरल्या कारण आमी जे मगो पक्षान काम केलां तें गरीब जनते खातीर काम केल्लें आसा 17 वर्सांत जें आमी काम केलां तें प्रत्येक गरीब जनता तातूंतल्यान वयर सरिल्ली आसा आनी त्या खातीरूच हांव स्पश्टपणान मुख्यमंत्र्याक आव्हान दिता की ताणें एक तर ऑनलायन एज्युकेशन तात्पुरतें स्टॉप करचें ना दुसरी गोश्ट ताका सांगता आमचे चॅनल्स आसा आज जवळ जवळ कितलेशेच गोंयचे चॅनल हांगा आसा त्या चॅनलाक सकाळचे 9 ते 2 पर्यंत भाड्याक घेया ह्या चॅनलाचेर प्रत्येक स्टँडर्डाचो प्रत्येक विषय थंय हाडा जशें इश्कॉल चलता तशें आनी भुरग्यांक शिकया तेंय तयार आसा कारण प्रत्येक गांवांत आज हे चॅनल पावले आनी हे जर चॅनल पावल्या जाल्यार खंय ना खंय ज्यांचे कडेन टीव्ही ना ज्यांचे कडेन कितें ना खंय तरी सरपंच पंच थंय तांचो अरेंजमेंट करतात तुमी सुद्दां ती करपाची गरज ना हांव सरकाराक चॅलेंज दिता एक तर चॅनलां घेवन तांणी हे सगळें हे सारकें करचें ना जाल्यार प्रत्येक भुरग्याक 12 वर्सांचे वयले भुरग्याक जशें USA UK ह्या भागांत जे देशांत सगळ्यांक वॅक्सिनेशन दिलां तशें गोंयांत चालू करचें कारण गोंयांत तें इजी एवेलेबल आसा आज हांवें आनी एक मागणी केल्ली की 18 वर्सां वयले भुरग्यांक
सगळे कॉलेज लेवला इन्स्टिट्यूशनाचे प्रिन्सिपल मॅनेजमेंटाक घेवन तांकां थंय तांचे मोठे मोठे हॉल आसा प्रत्येक कॉलेजीत थंय हे कॅम्प करा म्हणून तेही सरकारान निर्दिष्ट अवस्थेत तशेंच दवरिल्लें आसा. आज सरकार जे कितें करता हे सरकाराकूच खबर ना आनी स्टेटमेंटूय कितें काडटा. जे काम केन्ना तरी म्हजे वेळार जाल्लें एक भारतीय जनता पक्षाचो सादो निर्दिष्ट कार्यकर्तो म्हणटात ते सुनील ढवळीकर आशिल्ले तेन्ना ऑर्डर दिली म्हणून तांकां इतले सुद्दां रुल्स रेग्युलेशन ह्या मुख्यमंत्र्याक किंवा PWD मिनिस्टराक किंवा तांकां खबर ना की नॅशनल हायवेची जी कामां आसात ती नॅशनल हायवे पळयता म्हणून. म्हणजे उलोवपाचे दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी उलोवपाचे हे वेगळे अशी परिस्थिती ह्या सरकाराची जाल्ली आसा. कालचेच घेया काल जे कितें गोंयांत 3 दिसां पयलीं जालें हेका जबाबदार कोण? डिजास्टर मॅनेजमेंट. हांवें मागणी केल्या काल ह्या ज्या भयंकर जो पूर आयलो ताका जर कोण जबाबदार आसा हें आमकां जर कळटलें मागीर हें उदक कर्नाटकांतल्यान कोणी सोडलें कारण इतलो पावस पडटा केन्ना हांवें ओवरऑल इंचीस पावस काडला प्रत्येक तालुक्याचो आनी प्रत्येक तालुक्याचो पावस काडले नंतर जेन्ना हायटायड आसता तेन्ना हायटायडांत कितलें उदक वाडूंक शकता हाची स्टडी हांवें एनवायरमेंटलिस्टा कडच्यान केल्या कालूच केल्या आनी ती करची पडटा हेंच्या खातीर कारण हांकां अक्कल ना आनी त्या खातीर हांव इतलेंच जाणा 1982 नंतर 1 मिटर जें आज उदक वाडलें तें कित्याक वाडलें हाजो तांणी जबाबदारी घेवची. हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज सबंद ह्या जी परिस्थिती काल गोंयांत निर्माण जाली इन्क्वायरी कमिशन बसोवचें आनी जे कोण आनी ही इन्क्वायरी एका म्हयन्यात कंप्लीट करता. इट इज पॉसिबल एका म्हयन्यात 70 सारको तालुका बुडटा कोंडा सारको तालुका बुडटा सावर्डे सारको तालुका बुडटा धारबांदोडा सारको हे बरोबर न्हय. बिचोली आनी साखळी हेच्या पयलीं बुडटाली अशें आमी आयकल्लें आनी थोडो भाग आमचो पेडणे जो इब्रामपूर सायड आसा ती बुडटाली हें आमी आयकलां. हें नाका आशिल्लें गोंयांत जें कितें जालां हेका जबाबदार कोण? डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो हेड म्हणून जो कोण आसा ताणें पयलीं रेजिग्नेशन घेवपाक जाय. तांचे 3 जाणांनी पयले ते 3 जाण कोण आसा पळय आनी ही कारण डिजास्टर मॅनेजमेंट हाचो अर्थूच खबर ना. बरें मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान 3-4 दिसां पयलीं रेड झोन डिक्लेअर केल्लो आनी रेड अलर्ट जेन्ना आसा तेन्ना तुमी कांयच करनासतना कशें रावता. ह्या तरेन जशें शिक्षण क्षेत्राचो बोजबारा ह्या गव्हर्मेंटान केला तशीच परिस्थिती आज लोकांचे लायफ रिस्की करून ह्या गव्हर्मेंटान 3 दिसां पयलीं केल्या. आज कितलेशे लोक साल्वार जाले ते आमचे यंग जनरेशन गोंयांत आसा. आमचे म्हणजे मोठो पक्ष म्हणना जे यंग जनरेशन मुखार सरलें आनी वाचोवपा खातीर डिजास्टर मॅनेजमेंटान सादी होडी सुद्दां खांडेपार भागांत दिना. सादी होडी सुद्दां तांचे कडेन नाशिल्ली. म्हणजे अशी परिस्थिती डिजास्टर मॅनेजमेंटाची आशिल्ली. कलेक्टर आनी बाकीचे सगळे ह्या खातीर इन्चार्ज आसता आनी ताचे वयर मुख्यमंत्री आनी ताचे सकयल बाकीचे आसता. हे सगळे सिरियसली घेवन हेचेर कमिशन बसोवचें एका म्हयन्यांत ताचो हें करचो आनी त्या प्रमाणे एक्शन घेतली गेली वचपाक जाय. आनी हें आमी एसेंब्लींत आमी डिस्कस करतले आनी हो इश्यूय आमी एसेंब्लींत हाडटले. कारण ह्या सरकारान जीं पापां केल्या ती पापां उगडी करपाची आवश्यकता आसा. नाका आशिल्लें स्टेटमेंट करप कित्याक दुसरे पक्षाचे जर आमदार कोणी कितें उलयता जाल्यार तांचें आयकप ना अशी परिस्थिती ह्या सरकारान फर्स्ट टायम निर्माण केल्या. म्हाका याद जाता हांव तेन्ना 18 वर्सांचो 18 सुद्दां न्हय 12-13 वर्सांचो पूण भाऊ साहेब बांदोडकर जेन्ना कितें करतालो आनी तें बरें आसा जाल्यार सिक्वेर जें कितें सांगतालो आनी तें बरें आसा जाल्यार तें इम्प्लिमेंट जातालें. आज ती परिस्थिती ना. कोणीय ऑपोजिशन लिडर आसूं किंवा ऑपोजिशन आमदार आसूं तांणी जें कितें सजेस्ट जर केलें तें पांयदुळी कशें मांडयतले हें आज आमकां एज्युकेशना वयल्यान दिसून येयला. हांवें तांकां टायम दिल्लो जवळ जवळ आज 1 म्हयनो जालो आमी फक्त हाजेरूच उलयता. पूण तें निद्रिस्त आसता सरकार आनी सरकार जेन्ना निद्रिस्त आसता तेन्ना मनीस कांय करूं शकना. तुमी सुद्दां मिडिया आनी पत्रकार कांय करूं शकता. आमी फक्त लोकां पर्यंत वचपाचें आनी येता त्या इलेक्शनाक हें तांकां आन्सर दिवपाचें. ह्या शिवाय आनी पर्याय उरलो ना अशें म्हाका दिसता. हांव परत शिटकावणी दितां
इमेजिएट ऑनलायन एज्युकेशन आसा तें कॅन्सल करा, ना जाल्यार सगळ्यो ज्यो आज आमी हांगा जे मागलां ते सगळें दिवचें. नंबर 1 स्मार्टफोन जे गरीब भुरग्यांक जाय ते भुरग्यांक स्मार्टफोन इमिजिएट दिवचे, कारण दिसाक 4 भुरगे म्हजे कडेन येता. इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव 8,000चो 6,000चो स्मार्टफोन काडून भुरग्याक दिवप एक आमदारान, कोणूय आसूं मागीर आमदार. इट इज नॉट पॉसिबल. एक 2, 3, 4, 5, 10 पर्यंत दिव येता. वॉट अबाउट 25 आयले खंयची दिवचे हो प्रश्न येता. दुसरी गजाल इंटरनेट सेवा नॉट अवेलेबल. ते कोणी आमच्या पेडणे भागांत इंटरनेट सेवा दिल्ली, तांची काही लोकांनी म्हणजे हांव म्हणटा जे हांकां बरें काम करपाचें ना तांणी कापून उडयलें. त्या नंतर कनेक्टिविटी ATM ऑन व्हील खुद्द मुख्यमंत्री साखळी भागांत करता. ATM ऑन व्हील म्हणजे कितें? ऑल टायम मनी जे मुख्यमंत्री साखळी भागांत करता. हांव म्हणटा साद्या सायकलीचेर ती गाडी वापरता. तुमकां टॉवर घालून ज्या गांवांत कनेक्टिविटी ना त्या सायकलीचेर टॉवर दवरून तुमी कनेक्टिविटी आज बसून कित्याक निर्माण करता? तुमचे कडेन रिलायन्स कंपनी आसा, रिलायन्स आसा, तुमचे कडेन जिओ, रिलायन्साचो जिओ, त्यानंतर आयडिया आसा, त्यानंतर एअरटेल आसा, भारती इलेक्ट्रॉनिक्स आसा. हे सगळ्याक तुम्ही घेऊन तुमच्यानी काम करूया. पूण तुमची जर विचारशक्ती तितली ना जाल्यार तुमी कितें करतले? हांव चार्ज करता एज्युकेशन मिनिस्टराक की आज जर गोंयचे भुरग्यांचें जर लुकसाण केलां आसत जाल्यार ह्या सरकारांनी केलां. आणि खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या सुरला ह्या भागात इंटरनेट कनेक्टिविटी आसा काय ना हे पयर भुरग्यांनी रस्त्यार बसून नंतर आमकां मिडियान दाखोवन दिलें. आमी सुद्दां वचून मिडियान आमकां दाखोवन दिलें, वर्तमानपत्रांनी आमकां दाखोवन दिलां. हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता मिडियाचें आनी वर्तमानपत्राचें, कारण ही परिस्थिती आज गांवांत जाल्ली आसा. आमचे काही हांगा सरपंच आयल्या, आमचे काही हांगा लिडर आयल्या. त्या लिडरांच्या मुलाखती तुमी घेवच्यो. आमच्यो भायल्यान खर काम करपी लोक आयल्या, तांची परिस्थिती विचारा तांकां. बायलांक मुद्दाम विचारा, तांकां गरज आसा. कारण इतल्यो बायलो ज्यो हांगा आयल्या त्यो पेड करून हाडूना, त्यो आपूण जावन आयल्या. इतले जे लोक आयले हांगा ते कोण पेड करून येवना, आपूण जावन आयल्या. कारण तांची भुरगीं जी शाळेंत वता, इंजिनियरींग कॉलेजचे भुरगे आयल्या. इंजिनियरींग कॉलेजचो 70 विभागाचो भुरग्याक विचारा, ताका लेक्चर अटेंड करपाक मेळटा काय कितें? तो उजगांव किंवा मदीं खंय थंय कनेक्टिविटी आसा पळय वाळपय, तो येवन बसता. गाडी घेता, आपले जर बापायची गाडी आसा जाल्यार गाडी घेता, आनी ताजे कडेन गाडी ना ताणें कितें करपाचें हो प्रश्न आसा. आनी हेच मुख्यमंत्र्याक कळना जाल्यार आमी तातूंत कांय करूंक शकना. आनी मोगो पक्ष हें आंदोलन अशेंच चालू दवरतलो. येता विधानसभेत आमी हेचो सोक्षमोक्ष करपाक लायतलेच, ना जाल्यार ताणें कॉलेजां ओपन करपा खातीर सगळ्यांक वॅक्सिनेशन दिवचें, हेची गरज आसा. हांव अशें म्हणना कॉलेजां ओपन करूं येता, 10वी 11वी 12वी करूं येता, ताणें आपूण जावन फुडें सरपाक जाय. आनी वॅक्सिनेशन करून अशें न्हय अशीं कॉलेजां आमकां ओपन करपाक. वॅक्सिनेशन कर आनी कॉलेजां ओपन कर. वॅक्सिनेशन कर, 11वी 12वीची स्कुलां ओपन कर. वॅक्सिनेशनच तूं करना जाल्यार 11वी 12वीची करना. 80% तुमचे 18 कित्याक जाल्यार ना. आय हॅव रिटन अ लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर स्टेटींग दॅट गोंयांत अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या आनी गोंयचे लोक महाराष्ट्रांत आनी कर्नाटकांत वचून वॅक्सिनेशन घेता म्हणून. तेन्ना हांकां तिसरे दिसा प्रायम मिनिस्टरान देख घेवन म्हज्या लेटराची तिसरे दिसा हांगा जाय तितली 36,000 हें वॅक्सिनेशन हांगा धाडली इमिजिएट, आनी 18चे हें चालू जालें. आज हांव सबंद गोंयच्या लोकांक उलो मारता की येदा कदाचित कोणीय जर भुरगो एज्युकेशना पासून वंचीत आसा, भोगी रावं नाका. ह्या सरकाराक आमी दाखोवन दिवया आमी जे एज्युकेशन मोगो पक्षान 1963 एज्युकेशनाची गंगा गोंयांत हाडल्या ती तशीच उरपाक जाय. प्रत्येक घरांतलो गरीब भुरगो शिक्षण घेवन वयर वचपाक जाय आनी त्याच बरोबर ताका वयलें पदवी मेळपाक जाय. आनी हांगा आमचें हें आंदोलन आसा, हें आंदोलन जवळ जवळ 6 तास आमचें चलतलें. डेफिनेटली हो मॅसेज मुख्यमंत्र्याक वतलो अशें म्हाका दिसता. मुख्यमंत्र्याक ही
इल्ली तरी कसली घेवची जे पत्र म्हगो पक्षान दिला ताका आन्सर दिवपाची तेच हांव ताचे कडेन मागता बाकीचें कांय मागना तुमी विचारा कितें जाय म्हणून. ना तो गेला मुलांना काही विचारत असेल तर विचारा की नाही पाठीमागे आम आदमी पार्टी भुरग्यांची जाय अच्छा हाता आपल्या फुड्या पळयता फुड्या सुरेश लाइव कर रहे पेज में नहीं रे मेरा इतना अच्छा तो पढ़ आन्सर करा पुढे कोण उलयतात लाईव्ह घ्यायला लाईव्ह जाते तू उलयता कोण उलयता उलयता कोण कोण उलयता तुमच्यातलो कोण उलयता कोण उलयतलो उलय मरे कोण तरी किती प्रॉब्लेम ते सांगा मरे तुम्ही कोण उलयता कोण स्टार्ट करता रे उलय 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 राम मरे कोण उलयता ये तू पुढे ये सांग नाव कितें तुजें म्हजें नांव साहील पर्लेकर हांव बिचोलचो भुरगो एक मयान रावता सो मेनली आमची क्लासीस चलत आसता आमची क्लासीस चलता बट आमकां टिचरी सांगता आमकां कशें म्हणून की पोर्शन धाडीत रावता म्हणल्यार शिकयत रावता बट आमकां रेंजूच मेळना आमी कितें करतले सामकी रेंजूच आसना घरा कडेन घरान रावलो होतो जाल्यार शिकोवंक मेळना सामकें आनी समज भायर आतां बुकां काय भायर घेवन वचूं शकना शिकपाक बीन नाल्यार म्हाका कितें करचें पडटा रस्त्यार बिस्त्यार वचचें पडटा अशें गेलो जाल्यार रस्त्यार रावन मागीर रेंज सोदून मागीर टिचरीचें कितें आन्सर आसता तें आयकची पडटा मागीर कितें आसा जाल्यार क्वेश्चन सो हांव मागता की गव्हर्मेंटान रेंज आहा ती सामकी एक म्हणल्यार हें करप आणि तू कशें म्हणटा क्लासी कशी एग्जामान कशें कितें करता एग्जाम ऑनलायन जाल्ली न्ही एग्जाम ऑनलायन आसतना पळय हांव कितें करतालो म्हणल्यार फ्रेंडाच्या घरान बी वचून एग्जाम आन्सर करतालो म्हणल्यार फ्रेंडागेर बी वचून तशें कितें आहा जाल्यार आणि कोणा यो मरे फुडें अपार्ट फ्रॉम द हे नेटवर्क इश्यू आनी कितें प्रॉब्लम आहा तुमकां आमकां म्हणल्यार म्हाजे कडेन फोन आहा सगळ्या बट सगळ्यां कडेन आसना न्हू ते थोडे सामकेच गरीब आहा मयान जाल्यार पळय थोडे सामकेच गरीब आहा तांकां फोन सुद्दां घेवपाक सुद्दां खूब त्रास घरान फॅमिलीनी बीन खूब म्हणल्यार खूब त्रास सामको
एक समज एकूच समज कोणाचोय पेरंट आहा एक पेरंटूच ना आनी एक तेजी आवय समज कामाक वयतालो तो फोन को घेतलो बट टिचरी मागीर सांगता अरे म्हटल्यार लायक अटेंड करा म्हणटली टिचरी कितें म्हणटली आनी बट समज सामको फोनूच ना जाल्यार कितें म्हणून कोण कितें करतलो. आता कितें डिमांड करता तूं कितें सांगपाक चित्ता गव्हर्मेंटाक? आतां मेनली हांव सांगूंक सोदता की लायक कोणाक अशें कोणाची गरीब आहा पळय सामकी अशी कोणाक कॅपेसिटी ना की फोन घेवपाक सो तेंच्यांनी तांकां लायक प्रोवायड करूंक जाय फोन. एक शिका म्हटल्यार एक कितें प्लॅटफॉर्मूच प्रोवायड करना जाल्यार कळ्ळें म्हणटाले फोन सोडून दी एटलिस्ट टीव्हीचेर कितें तरी आसूंक जाय न्हू टीव्हीचेर शिकोवंक मेळटा त्या भुरग्यांक. सो ते म्हटल्यार लायक फोन एक म्हटल्यार प्रोवायड करा नाल्यार नेटवर्क फ्री दिया. एक नेटवर्काचे इशू आहा कित्याक आतां प्रायस पळोवंक वचत जाल्यार खूब हाय आहा नेटवर्काक एवरी मंथ एक रिचार्ज सगळ्यां कडेन जायना न्हू ते रिचार्ज करपाक. ओके आनी कोण आहा रे? तूं उलयता यो फुडें यो तूं फाटी वच नांव कितें तुजें? माझे नाव विरेश दरगाळकर. सो दिस इज माय स्टुडंट. कित्याक तांकां मातसो प्रॉब्लम जाता कित्याक तांकां ऑनलायन शिकयता ते कांय कळना आनी मेनली अकावंट सब्जेक्ट आसा ते तांकां मातसो डिफिकल्ट वयता ताका लागून ती म्हाजे कडेन ऑफलायन ट्युशन घेता आनी अशें गव्हर्मेंटान करचें कितें की 100% वॅक्सिनेशन करून भुरग्यांची मातशी ती स्कूल स्टार्ट करची आनी कितें तरी मातशी इनिशिएटीव तेंची घेवची कित्याक आतां सगळे भुरग्यांचे आतां मोबायल दिल्ले आहा सो थोड्यां कडेन मोबायल आहा थोडे क्लासीस अटेंड करिना सो जे आतां तेंच्यांनी अशे क्लासीस ओपन करून ज्या भुरग्यांक बरें ज्ञान दिवचें आनी कितें तरी तेंच्यांनी एक इनिशिएटीव घेवचो कित्याक भुरग्यां खातीर म्हणून अशें म्हाजी सांगपाची इच्छा आहा. ऑफलायन मी चड बरें म्हणटा ते ऑनलायन ऑफलायन कित्याक भुरग्यांक कळटा न्ही सारकें शिकयता ते ऑनलायन कितें जाता भुरगे लक्ष दिता थोडे गेमी खेळटा तशें जाता सो टायम आपलो वेस्ट करता तितून खातीर ऑफलायन इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके पण आता कोविडची केसीस बी वाडटा न्ही ते ऑफलायन हाव इट कूड बी पॉसिबल? कोविडचे केसीस वाडटा न्ही ऑफलायन कितले म्हणून हां म्हणजे आतां सद्या केसीस कमी आसा न्ही सो मातशें तेंच्यांनी थोडे दीस तरी एक भुरग्यांक कितें तरी कळना जाल्यार तांकां क्लासीस एडजस्ट करून तांकां शिकोवपाची कित्याक आतां भुरग्यांक ऑनलायन कळना म्हणून ती म्हाजे कडेन येता सो कितें जाता थोड्यांक कितें प्रॉब्लम आहा ते टिचरीचे सॉल्व तांकां वचून थंय सांगूंक जाय न्ही तेंचें कितें बाबा आपल्याक कळना जाल्यार ते म्हाका येवन विचारतात सो तांकां कितें जाता थोड्यांची मेथड कळना सो म्हाजी मेथड थोड्यांक कळना टिचरीची थोड्यांची कळटा सो तांकां एक टिचरीन टायम काडून जावं तांकां एक एडजस्टमेंट करून तांकां शिकोवपाचें अशी म्हाजी इच्छा. उलयता रे? या लवलीकर तूं उलयता यो फुडें यो नांव सांग तुजें आनी कितें प्रॉब्लम जाता तुका फुडें यो नांव रावपाक खंय तूं रावपाक खंय कितें इशू आहा तुका कितें प्रॉब्लम जाता? मोबायलार पळोवन दोळे बरोवपाक त्रास जाता सारकी अशें ऑनलायन शिकयता तें आयकपाक कितें येना पावसाचे चड प्रॉब्लम जाता अशें नेटवर्क प्रॉब्लम. ओके तर तुका ऑनलायन हे नाका ऑनलायन नाका ऑफलायन जाय? ऑफलायन जाय कॉलेजी वचून ऑफलायन एज्युकेशन जाय कॉलेजी वचून. ओके थँक्यू. उलयता रे आनी कोण तूं उलयता? वचो ओके थँक्यू.